नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिधा कुगळकार। आयच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। कोयर व्यवस्थापन मंत्रालय जाला जाम। कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोचो आरोप। आदलो मंत्री निलेश काब्रालाची केली तोखणाय। होर्णा फार्मास्युटिकल कंपनीच्या स्टोर रूमाक लागलो उजो। लाखांनी रुपयांचे नुकसाण। उजो पालोवपी दळान नियंत्रणात हाडलो उजो। कामावेल्यान काडून उडयल्ल्या सेजाच्या कामगारांचो पिळगांव पंचायतीक घेराव। पंचायतीचो कामगारांक सकारात्मक प्रतिसाद। येता त्या वित्तीय वर्सात दिव्यांग खाते करतले स्थापन। पॉश गाडयांवायल्या कराक दितले सवलत। मंत्रिमंडळ बसकेत जाले महत्वाचे निर्णय। पर्यटन आणि पर्यावरण खात्यामंदी समन्वय नाशिल्ल्यान शेक व्यावसायिकांचेर आयल्या हावळ। परवाने मेळपाक कळाव। शेक घालप तरी केन्ना, व्यावसायिकांचो प्रश्न। लायटीचो शॉक लागून मरण येवपाच्या प्रकरणात वीज खात्यान लायनमॅनाक केलो निलंबित। अभियंत्यांची लेगीत सुरू आसा चौकशी। वीज मंत्र्याची माहिती। आता पळयात खबरो विस्तारांत। कोयर व्यवस्थापन खाते घेवपाक जाय म्हणून घेतला। प्रत्यक्षात मंत्री कितेंच काम करिना। भाजपाचो आमदार मायकल लोबोन कोयर व्यवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेराताचेर उतरांचे फार पेटयले। कळंगुटे एका कार्यावळीन तो उलयतालो। कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर गोंयान बरो प्रकल्प जावपाक जाय आशिल्लो, पूण खंयचे कडेन काय ना। कोयर व्यवस्थापन मंत्रालय जाम जाला अशें दिसता, अशेंय मायकलाचें म्हणणे। Kursore plant is still not getting inaugurated. I am feeling very sad. I know a lot of pressure comes. Nilesh Kabral is also visionary leader. थिंगासरलो आमदार बरो मनीस तो। तेणे आपल्या आंगार घेतले की आपण बांदतलो म्हणून प्लांट। तेजेरूय प्रेशर आहा। वेरियस कॉर्पोरेटर्स, पंचायत्स की बाबा तू दुसरो वेस्ट घे नाका म्हणून। ही इज ऑल्सो अंडर प्रेशर, बट ही इज अ जेन्युइन पर्सन। ही डीड इट। कोण म्हणचो ना आपल्या वाठारान बांद म्हणून। आमी जे भाशेन म्हटले कलंगुटान बांदा तुमी गार्बेज प्लांट, तसो दुसरो कोण म्हणचो ना। म्हणटा आनी कोणाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचोन घाल, आमचो वेस्ट आमी थिंगा धाडटा। सगळे जाण भियेता, पूण म्हाका दिसता सरकारान पावल मारपाची आज गरज आसा की सावथाचो वेस्ट सावथान, आमचो वेस्ट वेट वेस्ट हिंगा जे आमी एक प्लॅन केल्लो की बरो प्लांट हिंगा गोंयांत जावचो, जो आमी हिंगासून कर्नाटका धाडटा ड्राय वेस्ट। आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल द जे बेल आमी तयार करता, प्लास्टीक जावं, शूज जावं, बॅगां जावं, कसलोय वेस्ट आसा जो, बिसायड्स बायोमेडिकल वेस्ट, बिसायड्स बॅटरीज एंड अदर थिंग, ई वेस्ट, ते सायडीक धरून बाकीचो वेस्ट सगळो आमी कर्नाटका धाडटा टू पुट इट इन द सिमेंट फॅक्टरी किल्न। एक बरो प्लांट गोंयान जावंक जाय आसलो। आमी पोवन बीन येयल्ले, तोय फुडें वचना, कांय फुडें वचना। वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री सारकी जाम पडलेली आसा। मिनिस्टर इंटरेस्ट दाखयना अशें दिसता। अजून मिटिंगूच जावंक ना, तेच सांगलें तुका। 2 वर्सां जालीं तुमी वचोन पळया, मिटिंगूच जावंक ना। म्हणजे घेवंक जाय म्हणून घेतल्या मिनिस्ट्री, आनी कितें करता म्हणून तांकांच खबर ना। इंट्रस्ट दिवंक जाय न्हू, कित्याक घेवप ते? आंगार घेवन आमी काम केल्लें न्हू तें। पर्रीकर जी आसतना तेणें आंगार घेवन काम केल्लें। आमचो CM आतां तेन्ना चेअरमॅन आसलो CSIDCचो, आमी बांदतना तेणेंय इंट्रस्ट दाखयल्लो, पूण आतां फुडें कांय वचना। म्हाजो वेस्ट नाका, सगळे पंचायतीची मिटिंगी जायना, पंचायत कोणाक फायन घालिना, सेक्रेटरीन इंट्रस्ट सोडलेलो आहा, सरपंचान इंट्रस्ट सोडलेलो आहा। हांव सगळे पंचायतीचे उलयता, कोण घालता फायन? You have to put fine. Somebody is throwing waste on the road. Today you will see Goa being littered everywhere. कोण फायन घाल? होर्णा उद्देगीक वचणुकेतल्या फार्मास्युटिकल कंपनीच्या स्टोर रूमाक बुधवारा रातीकडेन अचकीत उजो लागलो। ह्या उज्यात लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाले। उजो कसो लागलो तो कळपाक मार्ग ना। घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धाव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो।
येत्या त्या वित्तीय वर्षात दिव्यांग खाते स्थापन करप आणि वाहन करात सुधारणा घडोवन पॉश गाडयेवेलो कर कमी करपाचो निर्णय आयच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत जालो. बसकेत जाल्ल्या महत्वाच्या निर्णयाची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान माहिती दिली. ज्या गाड्यांची किंमत 6 लाखा परस चड आसा तांच्या करांत कपात जातली. गाड्यांची किंमत जशी जशी वाडत वता तशी तशी कपात जावन करांत सवलत मेळटली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. दिव्यांगांक सुविधा आनी कटकट नासतना सुविधा दिवपा खातीर दिव्यांग खातें स्थापन करतले अशी घोशणा समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केल्ली. तांणी केल्ले घोशणेचेर आयज मंत्रिमंडळान शिक्को मारला. सरकारी सर्व्हिसेंतल्या क गटां खातीर VRS येवजणेक आनी कंत्राटार आशिल्ले सरकारी कर्मचाऱ्यांक मॅटर्निटी लीव दिवपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. Proposal for the towards the transfer of A-quarters of the vacant building of the Urban Health Center building Mapsa and measure 294 square meters to the Institute of the Asta, Anand Vikhet, and for the construction of the hostel for the special children, Mapsa. Proposal for the restructuring of the tax rate of the motor vehicle. Motor vehicle जो high-end vehicle आशिल्लो त्याचो tax rate revise केलो. Revise म्हणजे कमी केलो. High-end vehicle जो चड tax आशिल्लो पयलीं तो परत जर डिमांड आशिल्ली तो कमी केलो. पुडुचेरीच्या लेवलीर बी जाल्यार लोक वचून पुडुचेरी गाडी घेतात म्हणून तो हांगा घेवचो म्हणून केलो. Is the creation of the post of the private secretary deferred the next category. VRS voluntary retirement scheme for the Group C employees in the government of Goa for the 2 months salary remaining years. त्या व्यक्तीचे VRS ओके ही फक्त ग्रुप सी. Group C आणि तेका कितले इयर्स ऑफ नंबर कंप्लीट जाय आशिल्ले आसा. minimum according to rule किती 15 years on. बॅलन्स सर्व्हिस 15 years. बॅलन्स सर्व्हिस 15 years. No. 15 year completed balance service every year 2 months. Okay. समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. हालींच जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बदलांक लागून शेक वेवसायाचेर हावळ आयला. शेकांक अजून मेरेन गोंय प्रदूषण महामंडळाची परवानगी मेळूं ना. देखून हो वेवसाय परत लांबला. पर्यटन खातें आनी पर्यावरण खात्या भितर समन्वय नाशिल्ल्यान हो घोळ जाला आनी हे खात्याचेच मंत्रीच मान्य करतात. पळयात. हालींच जाल्ल्या राजकीय घडामोडीत निलेश काब्रालाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून ताचेकडेन आशिल्ले पर्यावरण खातें नवो मंत्री आलेक्स सिक्वेराक दिला. शेकाचे वाटप जाल्ले पूण ते बांदतले जाल्यार प्रदूषण महामंडळाची परवानगी तांकां सक्तीची आशिल्ली आनी सिवेज कनेक्शनाक लागून तांकां आडमेळी येताल्यो. ह्यो आडमेळी पयस करून तांकां प्रदूषण खात्याचे परवानो दिवपा खातीर काब्रालान येवजण आंखिल्ली पूण ती चालीक लावच्या पयलींच तांकां राजिनामो दिवचो पडलो. परवानो दिवपाक विलव कित्याक असो प्रश्न पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेक विचारलो. गोंय प्रदूषण महामंडळाच्या परवान्याविशीं मंत्री आलेक्स सिक्वेरा बरोबर बसका घेतले. पर्यटन खात्याचे संचालकय ह्या बसकेक उपस्थित आसतले. मुख्यमंत्र्याकडेन चर्चा करून शेक वेवसायिकांचे प्रश्न बेगीनूच सोडयतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. सो एज पर आमकां जे डिपार्टमेंटल एनवायरमेंटा कडल्यान बीच कॅपॅसिटी आयले आनी डिटेल्स आयले अबायड बाय वी वील गो एज पर दॅट. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयले आज सकाळी कितें बसपाचें काय कितें करपाचें तें आमकां त्या प्रमाणे गृहीत करचें म्हणून. एनवायरमेंट मिनिस्टरान ती आज म्हाका दिसता मिटींग दवरल्या आनी आय थिंक ही वील बी गिवींग अस वॉट ही नीड्स टू डू. बीच कॅपॅसिटी ऑलरेडी दिल्ली आसा आनी आमचो डायरेक्टर टुरिजम ऑल्सो वील बी अटेंडिंग दॅट मिटींग चेअर्ड बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन दोज टायप ऑफ थिंग्स वीच आर टू बी मेड इजी फॉर आमचे शेकवाल्यांक. शेकवाल्याचे इश्यूज मॅक्झिमम जाता इतले बेगीन करून तांकां दिवपाक हे मुख्यमंत्र्या कडेन मांडिल्लें आसा. ते उपरांत शेकां खातीर प्रदूषण महामंडळाचो परवानो केन्ना दितले असो प्रश्न हालींच नियुक्त जाल्लो आलेक्स सिक्वेराक विचारलो. शेका खातीर कसले परवान्याचे उलयता तांकां कसलेच त्रास ना. सकाळीच हांव शेक वेवसायिकां कडेन उलयला तांच्यांनी कसलेच त्रास जाता हें सांगूं ना. सगळें वेवस्थीत आसा अशें सिक्वेरान परती जाप दिवन रोहन खंवट्याक शेणयलो. पळयात. I think inspection were conducted yesterday. Okay. Yeah. And main Give thing. us a few days to get the report. Okay. And main thing about the shacks, they have had to receive permission from That- Goa Pollution Control Board. I don't think. I'm not aware. No complaints have come. Okay. And I met today morning. I had some shack owners who came to my house to wish me. Okay. Nobody mentioned anything, so I don't know where you got this news from. Okay.
tourism minister also saying there's some Saying what? issue regarding they're taking meetings and all. No, I don't know about that. But Yeah. I know that today morning some shack owners came to me, congratulate me, and they didn't raise any topic. Okay. There was no issue there. गोमंतक टीव्ही खातीर परवरीच्यान समीप नार्वेकर. शिवोले हांगा लायटीचो शॉक लागून लायन हेल्पराक मरण आयिल्ल्या प्रकरणात जबाबदार आशिल्ल्या लायनमॅनाक निलंबित केला. तशेंच कनिश्ठ अभियंत्यांची लेगीत चौकशी करप सुरू आसा म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगले. मजगती घरांत फ्रीज, टीव्ही, एसी हाडच्या पयलीं लायटीचो लोड वाडोवप भोव गरजेचें अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगले. इन्क्वायरी असिस्टंट लायनमॅना ऑलरेडी सस्पेंड केला. ताजेर जो ज्युनियर इंजिनियर आसा ताजेर इन्क्वायरी चालू. प्रत्येक घर जेन्ना बांदता, घर हांवें बांदून म्हणून आमच्यात एक म्हणा प्रत्येका बांदता आसतना खूब त्रास जाता आनी त्या खातीर तो कमीत कमी खर्चान हें करता. आनी तेन्ना एक 5 kVA जर तांकां करंट जाय जाल्यार तो तितलेच मागता. आनी मागीर सबसिक्वेंटली तो प्रत्येक मशिनरी घेता, म्हणजे वॉशिंग मशीन घेता, फ्रीज मागीर फ्रीज घेता, बाकीचे घेता सगळें. आनी त्या खातीर 5 kVA जाल्यार 10 kVA येता. गोंय लोकसेवा आयोगात वांगडी म्हणून जाल्ली उदय सिंग रावराणे हांची नियुक्ती वादाचो विशय थारला. तांचे नियुक्तेक कृष्णा पंडित हांणी आक्षेप घेतला. तांकां कोंकणी भाशेचें ज्ञान नासून तांची नियुक्त ही राजकी दबावाक लागून जाल्ल्याचे कांय जाण उलोवन दाखयतात. लय हांकां बरयल्ल्या पत्रांत पंडित हांणी रावराणे हांकां लोकसेवा आयोगावयल्यान काडून उडोवपाची मागणी केल्या. गोंयान सेवा दितना ते नाशिक महाराष्ट्रांतल्या एका विद्यापीठात उपनिबंधक म्हणून कार्यरत आशिल्ल्याचो आरोप पंडित हांणी राज्यपालाक बरयल्ल्या पत्रांत केला. तशेंच हे विशीं मुख्यमंत्री आनी मुख्य सचिवाकूय पत्र बरोवन कळीत केला. डॉक्टर रावराणे हांची नियुक्ती राजकी पक्षपातीपणाचें उदाहरण आशिल्ल्याचो आरोप पंडितान केला. गोंय लोकसेवा आयोगाचेर नियुक्ती करचे खातीर कोंकणीचें ज्ञान गरजेचें आसता. दुसरे वटेन तांणी GPSCच्या सदस्य पदा खातीर अर्ज केल्लो की ना तें पळोवचें पडटलें. कसलीच चवकशी करिनासतना तांची नियुक्ती केल्ल्याचें पंडित हांणी पत्रांत म्हणलां. तांकां काडून उडयलें ना जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी पंडित हांणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बिर्ला जुवारीनगर वाठारांत अतिक्रमण करून कम्युनिदाद जाग्यार बांदिल्लीं 64 घरां मातये भरवण करपाच्या कामाक सुरवात केल्या. सांकवाळ कम्युनिदाद प्रशासनान ही कारवाय हातांत घेतल्या. कारवाय करपाक प्रशासनान न्यायालया कडल्यान परवानगी घेतिल्ल्यान ह्या कामाक सुरवात जाल्या. अतिक्रमण करून बिर्ला जुवारीनगर वाठारात कम्युनिदाद जाग्यार घरां बांदल्यात. कितलेशेच फावटी शिटकावणी दिवन लेगीत कांय बिगर गोंयकारांनी थंय घरां बांदिल्ली. न्यायालया कडल्यान परवानगी घेवन सांकवाळच्या कम्युनिदाद प्रशासनान बुधवारा पुलीस बंदोबस्तांत 64 बेकायदेशीर घरांचेर बुलडोजर घुंवडावपाच्या कामाक सुरवात केल्या. फाटल्या कांय वर्सां सावन घरांचेर बुलडोजर घुंवडायतले म्हूण लोकांक शिटकावणी दिल्ली. मात लोकांनी ह्या इशाऱ्या कडेन दुर्लक्ष केले आनी आतां 64 घरां मातये भरवण करतले अशें सांकवाळ कम्युनिदाद प्रशासनाचो अध्यक्ष प्रताप मांडोळकरान सांगले. ही टोटल घरां आसात 64 आणि जेन्ना 32 घरां जाल्लीं तेन्ना आमी तांकां तेन्नाच्यान आनी तेज्या पयलीं पासून सांगत आसा की तुमी घरां बांदनाका, आयज ना फाल्यां तुमची घरां मोडपाक वयतलीं, कारण ही सुवात कोमुलदादची आनी कोमुलदादचे सुवातेर घरां बांदप ही टोटली इलिगल आनी इरेग्युलर सुद्दां न्हू, इलिगल ती टोटली. ही लिगलायज आनी रेग्युलरायज करपाक मेळना. सो ताका लागून सांगून तेंच्यांनी तेन्ना केन्ना आयकोंक ना. उलट ह्या लोकांनी आमची तेन्ना फकाणां मारलेलीं आनी अशें आयकता आमी की कोणी तरी कोणाक पयशे दिल्यात. कोण तिसरो पुरावे सगळे आमचे कडेन कांय ना तेंचे. सो कोणाक तरी पयशे दिला, जागो घेतला 200, 300, 400 त्या प्रमाणे आनी तेंच्यांनी ती घरां बांदल्यात. आनी अशें आतां आयकपाक येयलां सकाळीं आयज की तेन्ना तांकां सांगलेलें आमी तुमकां जागो दिता, फुडें कितें घडटा ती तुमची जबाबदारी, ती आमची जबाबदारी ना. म्हणजे आतां तिसरोच मनीस कोण पयशे घेणारो घेतले आनी ती घरां बांदूंक दिलं आनी आयज सगळ्या लोकांक घेतल्या त्रासान. आनी लोकूय तेन्ना आमी सांगलेलें आयकनासले आनी आयज ते रिपेंट करतात, पश्चाताप काडटात. सगळे 64 घरां उडयतले. आयज आमी हय आमी आमचो प्रयत्न आसा सगळीं घरां उडोवपाचो. उरले जाल्यार कंटिन्यू जातले फाल्यां. कित्याक आमकां जितले परमीट आसा, जितले मशिनरी आसा, बाकी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आसा, ते सगळे 5 जायसर आसतात, 5-5.5 जायसर. तो पर्यंत आमी जाता शक्य तितले मोठे. ऑलरेडी हेजे पयलीं आमी पयलीं कंप्लेंट केल्ल्यो. 1-2 कितें घरां आशिल्लीं तेणें सांगिल्लें आमी बाबा तुमी एनक्रोचमेंट करपाक बंद करा म्हणून. पूण ते कशें आयकूना, वयल्यान आमकां गाळी बिळी मारपाक लागली.
मारपाक येवपाक लागले. आमी लास्ट पुलीस प्रोटेक्शन घेतलें आनी सर्वे केली तेन्ना आमकां 62 घरां मेळिल्ली आमकां. 31 आसली न्हू 32 आशिल्ली. तेजे उपरांत आमी कंटिन्यू बांदीत रावले. आमी सांगितलं हांकां सेवरार म्हणून आमकां तर हेंचें व्हडलेंशें लागना कित्याक जाणून कोण मिस्टेक करता म्हणून तेंच्या बसता. हांकां ऑलरेडी सांगिल्लें आमी हांकां की बाबा तुमी ही जमीन आमची आनी आमचो एज अ इलेक्टेड मेंबर एज अ एटर्नी म्हणून म्हाजे रायट्स आहा प्रोटेक्ट करपाक जमीन ती हांव करता. हें करतलो फुडें सुद्दां करता जेन्ना जे मेरेन हांव अटर्नी आसा आनी हेजे फुडें आसतलो पूण हांव करतलो प्रोटेक्ट करतलो आनी हांव प्रोटेक्ट करता. गोमंतक टीव्ही खातीर बिल्लाच्यान शुभम त्योजी. वेदांता कंपनीन थळाव्या कामगारांक घरा धाडिल्ल्यान पिळगांवच्या कामगारांनी बिरेस्तारा पिळगांव पंचायतीचेर धडक दिली. आमच्या पोटाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर पंचायतीन फुडाकार घेवचो अशी मागणी कामगारांनी केल्या. वेदांता कंपनीन काडिल्ल्या थळाव्या सयत 100 परस चड कामगारांनी बेरेस्तारा पंचायतीचेर धडक मारली. कामगारांच्या शिष्टमंडळा वांगडा पंचायत मंडळान बसका घेतली. थोडो वेळ दियात. कामगाराचो प्रश्न कंपनी वेवस्थापना कडेन व्हरून ताचेर सकारात्मक तोडगो काडपाचें उतर पंचायतीन कामगारांक दिलें. 10 पॉयंटांसून आमी फक्त कंपनी कडेन 2च पॉयंट आमची रिक्वेस्ट केले भितर की आमकां एक ट्रान्सफर आनी एक आमकां हो आसलो आउटसोर्सीस आसले हे 2 पॉयंट नाका आसले पण 8 पॉयंट कंपनीचे आमी एग्री जाल्ले. पूण आयच्या दिश्टीन कितें जालें आमी कंपनी कडेन मांडलेले तेच प्रश्न आयज आमी पंचायती कडेन दिल्ले आसा आनी पंचायतीच्या मेंबरांनी सांगलां की आमी ह्या 2 विशयाचेर वचून घासाघीस करून तुमचो निर्णय जो आहा कितें तो ते सोल्व करून हाडटा म्हणून सांगलेलो आसा. आनी जर आमचें हें सगळें जर सुटकावणी जायना जाल्यार शेतकऱ्यांनी सुद्दां एक लेटर दिल्लेलें आसा जे काल पयर सारमानस जे रोड गेला तेंचो ह्या शेतांसून ते शेतान त्या शेतकऱ्यांनी हें दिल्लें आसा आपले बाबा शेतां ओपन करपाक जाय ती माती जी आसा ती सगळी काडून आमकां शेतां परतच्या परत करच्या. जर पर्यंत हो प्रश्न आमचो कामगाराचो सुटाना जाल्यार इनलिगल जे सारमानस जेटी आसा म्हूण पम आसा आनी कितें आसा हें सगळें जें आसा इनलिगल जवळ जवळ 28 कितें तरी स्ट्रक्चर आसा ती सगळी बेकायदेशीर आसा तेन्ना ती तांकां डेमोलिश करपाक आमी ऑर्डर काडूंक लायल्या. पूण आयज हेंच्यांनी आमकां पंचायत बॉडीन सांगलां की एक 20 दीस रावा आमी 20 दिसा हितून कितें तरी बरो निर्णय हाडपाचो असो तेंची खटपटी आसा ते हाडटले. म्हणजे तुमचे परत कामार घेवचे बी अशें? हय हय आमकां परत कामाक आमकां फक्त काम जाय. आमकां आनी कांय नाका आमकां काम जाय आमचो जॉब जाय. जसो आमकां देप्यान जो आसा घेतलेले सेजान तशें सेजानसून वेदन आमकां आनी बाकीची कंडिशनां नाका. सगळे मेंबर आसलेले आनी तितून आमचे शेजारचे वर्कर सगळे येयल्ले. तांकां हांवें सांगलां की आमी सद्या आतां आमकां थोडो टायमींग दिया. त्या टायमा भितर आमी जे आमचे कडेन जें कितें जाता पळय न्हू ते कंपनी कडेन बसोन आमी कितें हेल्प जाता जाल्यार आमी म्हणजे तेंचो डिमांड कितें आसा कामगारांचो डिमांड आसा की ते म्हणटा जशें आमकां आसा तशें कंपनीन कामाक परत घेवचें अशें ते सांगतात. ओके म्हणजे तुमी प्रयत्न करतले? आमी प्रयत्न करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फलोत्पादन दुकानाविशीं कागाळी नोंद करपाक विभागा कडल्यान हेल्पलायन क्रमांक जाहीर केला. फलोत्पादन दुकानांचेर कोणेय इबाडिल्ली वा बाविल्ली भाजी विकतना दिसलो जाल्यार फोटो मारून हेल्पलायन क्रमांकाचेर धाडचो. त्या दुकानांचेर उपरांत कारवाय जातली अशें फलोत्पादन विभागाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ हांणी सांगलें. गोंयांत जी भाजी हॉर्टिकल्चर सप्लाय करता तेजी क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी क्वॉलिटी आनी प्रायस कशें आसा किफायती आसा काय ना तुमकां दिसता न्हू आतां की क्वॉलिटी जी येता ती बरी आसा अशी आहा काय ना तुमकांच प्रश्न करता तुमी सांगता. थोडे म्हणटा कितें कांदे बिने कुसके मेळटा ओपन थोडे म्हणटा कितें कांदे बी कुसके मेळटा म्हणजे कांदे म्हारग तशें मेळटा कांदे म्हारग जाल्ले तेन्ना आतां तशें आसा काय म्हणटा. आतां सद्या मेळटा मदीं मदीं निमाणो स्टॉक सगळो कुसलेलो आसता बी तशें ना. आमी एक नंबर हें केल्लो आसा आनी त्या नंबराचेर समजा डायरेक्ट कंप्लेन करूंक शकता की कोणाची जरी कंप्लेन आसली अशी तर त्या नंबराचेर डायरेक्ट कंप्लेन करूंक शकता आमकां सांगूंक शकता इन्फॉर्म करूंक शकता ते फोटोग्राफ धाडूंक शकता. पण आमी जे आतां सद्या कन्सिस्टन्सी इन रेट आनी सगळ्यात पेक्षा सवाय भाजी विकता ते हॉर्टिकल्चर ऑल ओवर गोवा. सर नंबर खंय मेळटलो नंबर आतां म्हणटा कंप्लेन करता आमच्या हॉर्टिकल्चराच्या हेजेर मेळटा तेचे आउटलेटार आसता नंबर तसो. आनी तुमचे स्वताचे सर चिंबल तुमी हें केल्ले तितून आतां कितें जालां एग्जॅक्ट
किंमल फार्माचेर आतां आमी परत नव्याने दुसरी भाजी घालपाक लागून बियाणे घातलेली आसा. कितें केल्लें कितें आसा सर काय नवीन भाजी म्हणजे आतां भाजी आमी गेल्या वर्सा चिटकी बी केल्ली, मागीर भेंडे, तांबडी भाजी, मुळो, सगळ्या भाज्यांचें परत रिजनरेशन फ्रेश म्हणजे पावसा नंतर जमीन प्लोईंग केली म्हणजे नांगरली आनी आतां तयार करून बियाणे घातलेले आसा. आतां परत आमची भाजी येवपाक. आनी सर फुलकारांचें कितें आतां फुलकारांक कितें सपोर्ट बी दिवपाक आतां आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांची जी स्कीम काडलेली आहा विश्वकर्मा योजना, त्या विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत आमची जी फुलकारां आसा त्या भाव भयणीक आमच्या 15,000 रुपया पयलीं एक कीट घेवपाक लागून म्हणजे तांकां डायरेक्ट ट्रान्सफर जाता इफ दे आर एलिजिबल. त्या स्किमीक एलिजिबल आहा एका रेशन कार्डाचेर एकट्याक ती स्कीम मेळटा आनी अशा तरेचे एका मनशान जर ते अप्लाय केले आनी एलिजिबल जालो जाल्यार ताका 15,000 ताका डायरेक्ट ट्रान्सफर जाता. तेज्या नंतर 1 लाख रुपया तो लोनाक तो एलिजिबल जाता. ते जर 1 लाख रुपया जर तेणी पे केले वर्साक जाल्यार आनीक 2 लाख रुपया ताका तो धंदो वाडोवपाक लागून म्हणून ही स्कीम मेळटा. आनी दीस लोन इज विदावट इंट्रस्ट आनी विदावट गॅरंटर अशे तरेचे लोन आहा. बुधवारा BPS स्पोर्ट्स क्लब मडगावात कंझ्युमर शॉपीचे उक्तावण जाले. हे उक्तावण मडगाव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हाच्या हस्तुकी जाले. हे प्रदर्शन 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर मेरेन सकाळच्या 10 ते रातच्या 8 मेरेन सुरू आसतले. BPS स्पोर्ट्स क्लब फाटल्या 30 वर्सां सावन कंझ्युमर शॉपीचे प्रदर्शन घडोवन हाडटा. देखून सगळ्यांनी हे प्रदर्शनाक मुजरत येवचे अशें आवाहन मिनल मोहडीकारान केले. नमस्कार, मी मिनल मोहाडीकर. सांगायला खूप आनंद वाटतोय की आज कंझ्युमर शॉपीचं उद्घाटन BPS स्पोर्ट्स क्लब या मडगावच्या स्पॉटला झालेलं आहे आणि BPS स्पोर्ट्स क्लबमध्ये हे लागोपाठ 30 वर्षे सातत्याने आम्ही याच वेळेला याच ठिकाणी प्रदर्शन करतो. त्यामुळे सगळ्या मडगावकरांना एक नम्र विनंती की तुमचं आवडतं प्रदर्शन आपल्या 29 म्हणजे आजपासून 3 तारखेपर्यंत 3 डिसेंबरपर्यंत सकाळी 10 ते रात्री 8 पर्यंत आपल्या BPS स्पोर्ट्स क्लब मडगाव इथे आहे. तुम्ही अवश्य कंझ्युमर शॉपीला भेट द्या कारण सातत्याने 30 वर्ष तुमच्याच आशीर्वादामुळे आपण हे प्रदर्शन करतोय. तरी आपण अवश्य या कंझ्युमर शॉपी BPS स्पोर्ट्स क्लब मडगाव. धन्यवाद. संजीवनी सुविधा समितीची बसका अध्यक्ष नरेंद्र सावयकर हांच्या वांगडा 5 डिसेंबराक जातली. या बसकेक थारता तो निर्णय निमणो आसतलो अशें ऊस उत्पादक समितीचो अध्यक्ष राजेंद्र देसाय हांणी सांगले. नोव्हेंबरात निमण्या सप्तकाक ही बसका जावपाची आशिल्ली पूण कांय कारणां खातीर जाली ना. पूण संजीवनीच्या कामगारांनी भिवचे न्हय असो विश्वास राजेंद्र देसायान उक्तायला. जेन्ना आमी आमचे बाकीचे सगळे कमिटी मेंबर घेवन आमी जेन्ना सगळे सुविधा समिती सगळे कमिटी आसतले टोटल 25 जाण कितले आसले मेंबर आसतले आनी त्या प्रमाणे आमी मिटींग घेतले आनी त्या प्रमाणे ते मिटींगेत जे ठरता तो लास्ट निर्णय जातलो आमचो. कित्याक लागून डेडलायन दिल्ली तुमची? आमी डेडलायन दिल्ली जेन्ना आमी आमकां CMन सांगलें तुमी आमचो जो आमची संजीवनी शुगर फॅक्टरी चालू करपाची आहा ती चालू करपाक आपल्यान जायना. तुमी जेन्ना पार्टी हाडा तेन्ना आपूण फूल सपोर्ट करता म्हणून त्या प्रमाणे आमी पार्टी हाडून दिल्ली आसली तेन्ना फूल सपोर्ट केल्लो आनी तेन्ना आमी सगळे तेंचे पेपर सगळे दिल्ले आनी तेच्या नंतर रोखडीच हे जावपाचें आसलें. मागीर सुभाष भैया आमचे ज्या तेंच्यांनी फुडें सरोन तेंच्यांनी अपॉयंटमेंट घेवन परत 2-3 वचून CM मेळोन तेंचे CMनूय सांगलें आपूण जाता तितलें बेगीन करता म्हणून. अजून आमचें कांय हें जायना. परत आमी फाटल्या 8 दिसा सुभाष भाऊ मेळ्ळे आहा तेन्ना तेणीय सांगलें आपूण ते पळयता म्हणून. पण अजून आमकां वयल्यान कांयच मेळना म्हणटकूच आमकां ते आतां कितें आमचो सिजन जाल्लो आसा म्हणजे आमचे शेतकरी जे आसा ते आमी ऊस केन्ना लायतले ही वाट पळयता. आनी जेन्ना आमकां सरकारान सांगलें आपूण इथेनॉल हे प्रकल्प घालतलो म्हणजे घालतलो आनी तेन्ना आमी विश्वासान सरकाराच्या तितून आमी विश्वास दवरता म्हणून आमी आयज सद्याक हे केल्लें आसा. आनी आयज प्रेस घेवपाचें इतलें लोक सगळे म्हणटले की आमी जे डेडलायन दिल्ली तेच्या बद्दल कांय ना म्हणून आमी आयज प्रेस घेतला की ही जी आमी डेडलायन दिल्ली आहा ती आमी सुविधा समिती मिटींग घेवन ते आमी ठरयतले आनी तेच्या नंतर तुमकां सगळें सांगितलें कोणी शेतकऱ्यांक भिवपाची गरज ना. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
सगळ्यांना हाय, मी धनश्री, अर्थात ब्रँडचं नाव सगळ्यांना माहितीच आहे, धनाज पैठणी पर्स हाऊस. मी पुण्यावरून येत आहे गोव्यामध्ये, आणि गोव्यामध्ये मिनलताई मोहाडीकरांचं मडगाव येथे एक्झिबिशन आहे, BPS स्पोर्ट्स क्लब. एक्झिबिशनची डेट आहे 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर. 5 दिवस हे एक्झिबिशन आहे, सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत. आणि मला माहिती आहे सगळे गोव्याचे जे ग्राहक आहेत अगदीच चोखंदळ आहेत, आणि धनाज पैठणी पर्स हाऊसला लास्ट इयर पण भरभरून प्रतिसाद तुम्ही दिला होता आमच्या प्रोडक्टला. सगळे पैठणीचे हँडमेड प्रोडक्ट्स घेऊन मी तुम्हाला भेटायला येत आहे. तर नक्की भेटूयात 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर. यायला विसरू नका, तारीख अगदी पक्की डोक्यात ठेवा आणि मस्तपैकी भेटूयात. सगळेजण ऑनलाईन बघतात माझे व्हिडिओज, पण प्रत्यक्ष भेटीचा आनंद हा वेगळा असतो आणि तिथे आपण नक्कीच आनंद लुटूया. धन्यवाद. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरू नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक TV. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत तुमकां परत एकदा येवकार. आज परत आमी त्याच विशयाचेर येतात, कारण जावपी पोल्युशन आनी ह्यो आमच्यो ज्यो लोकसंस्था आसात त्यो सिरियस आसात काय ना हो एक मोठो प्रश्न आसा. कारण